आमकां खरेंच खुशालकाय हाडटा, कित्याक माती ना जाल्यार आमी ना, आमी मातयेंतलेच येयल्या आनी हे मातयेचेर जरी तर आमी जगतले जाल्यार ही माती जें कितें आमकां उत्पन्न करता तेंच आमी खावपाक जाय. हेच मातयेचेर आमची घरां बांदून आमी ह्या घरांनी रावपाक जाय आनी हेच मातये वेल्यान चलपाक जाय. आनी तशेंच आयज जे भाशेन तुमी चलोन आवाज करून होय बीन सगळो मातयेचेरूच जाता. म्हणटच माती सांबाळप एकदम गरजेचें. ह्या पासत आयज तुमकां पयले सुवातेर म्हजी परबी, कित्याक तुमी असलो सुवाळो घडून हाडला मातयेचो. हो मातयेचो सुवाळो तुमी घडून हाडला तेन्ना हांव म्हज्या सांगात्या बरोबर येयल्लो आसा आमचे डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी. म्हणजे सांगाता सर मिंगेल हांगासर आयज आसा, तशेंच डॉक्टर जोशुआ आसा आनी आमचे दुसरे सांगाती आसा ते आयज सांत स्टेवांव आसा. सांत स्टेवांव थंयसरूय बीन आयज एक सेलिब्रेशन चलता. खेरीत भाशेन सांगपाक सोदता की सद्याक चालू आसा ते सीजन ऑफ क्रिएशन. लावदातो सी पाप साहेबान जेन्ना आमकां आपली चीट बरयल्ली आनी त्या उपरांत 5 वर्सां उपरांत खेरीत भाशेन सांगले आमचे एक्शन जावपाक जाय, न्हय फकत बरोवप उलोवप पूण आमचे एक्शन. तशेंच ह्या सुवाळ्याहून मातशें मुखार वचपाक जाय. वी नीड टू गो बियॉन्ड. आनीक तुमी तुमच्या गांवान आनी तुमच्या फिरगोजेन हें पावल मारलां देखून तुमकां तुमच्या पादबिगाराक आनी तुमच्या पॅरिश कावन्सिलाक आनी सगळीं जी कोण तुमचे बरोबर आयल्यात, वेगवेगळी इस्कॉलां तुमचे भोंवतणची आसात, तशेंच वेगवेगळे NGOs हे सगळे बाराबर येवन ह्या सुवाळ्यान तुमी वांटो घेतात आनी एक सुरवात दितात देखून तुमकां सगळ्यांक म्हजी कोट्यांची शाबासकी. म्हजो संदेश फकत आयज इतलोच, आयज हो सुवाळो जाल्या उपरांत काबार जायना. काबार जाता? आयज ही एक फकत सुरवात. आतां सद्याक एक ट्रेंड चालू आसा and the trend is a trend of propaganda. सगळो propaganda जाल्लो आसा आनी we just get carried away with the propaganda. स्किम्स जायत्यो भायर सरता, मागीर आमी डेव्हलपमेंट केलो हे नारे जायते गाजलेले आसात. मागीर आमचे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आसा, तातूंत आमचे गोंयचे राज्य उंचल्या राज्यांनी आसा. खुशालकायेची खबर. पूण वेन वी गो टू द ग्राउंड आमचे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जे चालू आसा ते आमकां खूब दूख हाडटा. जे कायदे आमचे बदलता ते आमकां खूब दूख हाडटा. ह्या पासत माय मेसेज इज सिंपल. प्लीज मूव बियॉन्ड प्रोपगंडा. And moving beyond propaganda is your environmental action. I'm Father Derek, Parish Priest of Pilen. We have organized this Mataji Fest today on the occasion of Gandhi Jayanti and also to celebrate the richness of our Goan soil. As Gandhiji had salt march, so this is our soil march, I would say. And we got a very positive response from people, not only from Catholics but from Hindus, from other faiths, to organize this day. हेतून तुम्ही कितें प्रोड्यूस केलं, म्हणजे कशें मातयेचे फेस्त कितें म्हणून दाखयलें? Basically आमची one board, you can see that side, that board was called Kumarwado because it had a rich soil. So basically the Bardesha potters are from this board. Then after the flu all went dispersed to Socorro, then Duler. So originally they belong here. So just to get back to our roots, and Mati, because is part of is so much important part of our life. So just to make people aware of this fact, they organize this fest. We are standing or moving this soil march in a beautiful village called Pilen, which is situated in Bardesh, Goa. Matiyeche Fest, when we say Matiyeche Fest, the tradition says there were potters here in Pilen. So because of that, because of the potters, we thought of taking this fest as make this fest as Matiyeche Fest. And Mati also signifies, as Father Bolmex also said, it is our life.
The life comes from mati. Even when God created us in Genesis, when we see in the Bible, God created us with the soil, so which gave life. And we need to, as I have dressed like John the Baptist, so as John the Baptist was humble enough, wherein he said, I am not worthy to touch or to untie the laces of Jesus. So also it is a message directly from us that tomorrow we will go in the same soil. So we need to be. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.